दोन दुतांच्या इतिहासावेले वाचप. पेद्रूचे आनी जुआंवाचे काळजीदारपण पळयोवन सोबेचे वांगडी अजापले, कित्याक ते तांकां अनक्षर आनी नेणार म्हूण धरताले. पूण ते जेजूचे बागेली म्हूण जाणो आसले. पूण बरो केल्या आनी ताचे मदें उबो आसलोल्या मनशाक पळयोवन तांच्यान कांयच आड सांगूंक जायनासलें. तांणी तांकां महादोम सोबींतले भायर रावूंक हुकूम घालो आनी मागीर ते आपणा मदें अशी भासाभास करूंक लागले. ह्या मनशांक आमी कितें करुया? तांचे वरवीं एक मोठें विस्मीत घडलां. तें जेरुसल्याक रावतल्या सगल्यांक कळीत जालां आनी आमच्यान तें ना म्हणून नजो. पूण ही खबर लोकां मदें आनीक शिंपडना जावच्याक ह्या नांवान कोणाकूच आनीक उलयना जावंक आमी तांकां शिटकावया. तांकां भितर आपोवन जेजूच्या नांवान आनीक उलयना जावंक आनी शिकवण दिना जावंक तांणी तांकां फर्मायलें. पूण पेद्रून आनी जुआंवान परती पाडून म्हणलें, देवाक आयकल्ल्या परस तुमकां आयकल्ल्यार देवाचे दोळे मुखार सारकें जाल्यार तुमीच सांगात. आमी कितें देखलां आनी आयकलां तें परगट करिनासतना आमच्यान रावूंक जायना. तांणी तांकां आनी एक पावटी शिटकायले आनी सोडले. खंयच्याच वाटेन तांकां कास्त लावूंक मेळनासली, कित्याक सगलो लोक घडला ताचे खातीर देवाक वाखाणटालो. सर्वेस्पराचें उतर. देवाचे बोड उपकार. देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो. तुवें म्हजें आयकलें देखून हांव तुका आर्गां दितां सर्वेस्परा. सर्वेस्पराक दिनवासात तो कितलो बरो. ताचो माई मोग मीठ मेर नासलोलो. सर्वेस्पोर म्हजें बळ ताणें म्हाका सोडयलां. देखून ताचें किर्तन हांव गायतां. भोगतांच्या तोंबुनी संतोशाचे आनी जैताचे उलास. सर्वेस्पराच्या उजव्या हातान केलीं वर्ती कर्तुत्वां. जबाब. तुवें म्हजें आयकलें देखून हांव तुका आर्गां दितां सर्वेस्परा. सर्वेस्पराच्या उजव्या हातान जैत वेलें. सर्वेस्पराच्या उजव्या हातान केलीं वर्ती कर्तुत्वां. हांव मरचो ना, हांव जिवोच आसतलों आनी सर्वेस्पराचीं कर्तुत्वां वर्णितलों. सर्वेस्परान म्हाका खास लायली, बरीच खास लायली. पूण मरणाच्या चपक्यान ताणें म्हाका सोडूंक ना. जबाब. तुवें म्हजें आयकलें देखून हांव तुका आर्गां दितां सर्वेस्परा. पवित्र मंदिराचीं दारां म्हाका उगडात. भितर सरून हांव सर्वेस्पराक आर्गां दितलों. हें दार खरेंच सर्वेस्पराचें दार. भोक्तिवंतांक मात तातूंतलें भितर सरूंक मेळटा. तुवें म्हजें आयकलें आनी म्हजें कारण म्हजें थारण केलें देखून हांव तुका आर्गां दितां सर्वेस्परा. जबाब. तुवें म्हजें आयकलें देखून हांव तुका आर्गां दितां सर्वेस्परा. Sing hallelujah to the Lord. Sing hallelujah, sing hallelujah, sing hallelujah to the Lord. Sing hallelujah, sing hallelujah, sing hallelujah to the Lord. सर्वेस्परान घुडिल्लो दीस हो.
संतोशी आनी आनंद भरीत जावया. Sing hallelujah to the Lord. Sing hallelujah, sing hallelujah, sing hallelujah to the Lord. मार्क प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. साठवल्याच्या पयले दिसा सकाळीं पुनर्जीवन जावन जेजू पयलो मारिया मागदलिनाक दिश्टी पडलो. तिचे वयले 7 देवचार ताणें काडलोले. तिणें वचून ताचे बाराबर आसताले आनी आतां दूख करून रडटाले तांकां कळीत केलें. पूण तो जिवो आसा आनी तिका दिश्टी पडला म्हूण तांणी आयकूनय सोत मानलें ना. हाचे उपरांत तांचे भितरले 2 जाण एका गांवांत चलून वेताले. दुसरें एक रूप घेवन तो तांकां दिश्टी पडलो. ताणें येवन हेरांक सांगलें, पूण हांचेंय तांणी सोत मानलें ना. शेकी 11 जाण जेवता आसतना तांकां तो दिश्टी पडलो आनी आपूण पुनर्जीवन जाला म्हूण दोळ्यांनी देखलां ताणें पर्यंत तांणी सोत मानून घेतलें ना देखून तांचो अविस्वास आनी काळजाची दारुणाय ताणें तांच्या तोंडार मारली. आनी ताणें तांकां सांगलें, आख्या संवसाराक वचात आनी सगळे रोचनायक शुभ वर्तमान परगटात. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वखाणी तुका क्रिस्ता. मुखेल बोल. वचात शुभ वर्तमान परगट करात. नियाळ. नियाळाक आदार. एक पोनगोट सांजेचो सदांच एका वराक मेळटालो, पूण दुसऱ्यांच्यो चाडयो करपाची तांकां संवय जावन गेल्ली आनी हें तांकां केन्नाच स्पश्ट रियलायज जावंक ना. एका दिसा तांचे एक वांगड्याचे दोळे उगडटात आनी तो कोणेय दुसऱ्यांचे वायट सांगल्यार तांचे बरें सांगोंक लागता. सगळीं अजापतात आनी ताका नाकारतात, पूण आखरेक ताची बरी करणी आपणायतात. आयच्या शुभ वर्तमानांत 2 सोतां आमच्या दोळ्या मुखार दवरूंक जातात. देव आमचे लागीं वाटसूर वो आज नाशिल्लो अनएक्सपेक्टेड लोकां वरवीं उलयता. देखीक मारिया मागदलीन दुबाव वो कितेंय वायट देवाक आमचे थंय पयस दवरना. देखीक शीस दुबावले, पूण तरूय जेजू तांकां विंचून काडटा. आमच्यो करण्यो आमच्या जेजूक परगटल्यो जावंक गरज. आमी कितलींय पातकी जावं, देवाची काकलूत आनी दया मोया सदांच मनशांक फावो जाता. जितलो आमचो विस्वास आमच्या देवाचेर तितली आमची व्हड परगटणी. आमच्या चालत्या जिवितांत देव आमकां आपयता. आसात काय आमी तयार? तर आयज आमचो थाराव जावन दी. जेजूक चिटकून रावन ताचो परगटणार जावंक आमी वावरुया.